नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंगाचेर पयली रिव्ह्यू ना जाल्यार मागीर अध्यादेश। बीजेपीचो प्लान। मिनेर बार्जवाल्यांचो रिव्ह्यूचेर कायदेशीर सल्लो पावलो। सरकार रावता साळवेक। दोनूय लोकसभा सीट मोठ्या मार्जिनान जिखपाची बीजेपी करता तयारी। भिस्त अजून पर्रीकाराचेरूच। काँग्रेसीन नेट धरिल्ल्यान बीजेपीचे कार्यकारिणीक हुस्को। काँग्रेसून वेंचणुकाच्या मुडात रिजनल प्लान। बेकारी, मायनिंग, कामगार कपात, सरकाराचो प्रशासकीय फेल्युअर, कामाय बंद। आक्रमक काँग्रेसीची शुक्रारा विधिमंडळ बसका। सत्तरीत पाणीबाणी। गावा उपरांत आता वाळपय पालिका वाठारांनी शुकशुकाट। वार्ड नंबर 6 आणि बेतकेकर वाड्यार आठवडो जालो उदकाचो थेंब ना। आणि आंतर मीडिया विजय घाट ट्रॉफीची फायनल तरुण भारत आड हेराल्ड शुक्रारा। मायनिंगाचेर पयली रिव्ह्यू। थंय काय जालें ना जाल्यार मागीर अध्यादेश असो सध्या प्लान आसा म्हूण उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायक सांगता। बीजेपीचे तिगूय खासदार आनी आमदार काब्रालाची फाटल्या सप्तकात अध्यक्ष अमित शाह बरोबर बसका जाल्या। ऑर्डिनन्स खंय निमणो पर्याय। सध्या मिनेर आनी बार्जवाल्यांकडच्यान रिव्ह्यूचेर कायदेशीर सल्लो आयला। मुख्य तो हरीश साळवेकडच्यान आयिल्लो ना। मायनिंग परत सुरू करपाक सद्याक दोनूच प्लान। सुप्रीम कोर्टा मुखार रिव्ह्यू पिटिशन घालप ना जाल्यार मागीर ऑर्डिनन्स काडप। पयली रिट पिटिशनाच्या संदर्भात रिव्ह्यू घालपाची आनी मागीर नाल्यार मागीर हें आसा गव्हर्मेंटा कडेन आसात न्ही, पयलीं आमी तें करतले नाल्यार हें ऑप्शन आसा दोन भितरले। 87 जो एक्ट जो पार्लमेंटान त्या एक्टाच्या माध्यमातून ही केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्टात पेंडींग आसा कन्सेशनाची। ती मोकळी जाल्या नंतर ताची बेजीचेर हो निर्णय आसचो आशिल्लो, पण तो दुर्दैवान हो निर्णय पयलो जाला। त्यामुळे तेजो आधार घेवनूच जाल्यार आनी 20 वर्सां मेळटात। आनी 20 वर्सां आसा त्या परिस्थितीन मायनिंग करपाक आमकां हें मेळटा तें पळयतले आमी, नाल्यार मागीर आसात न्ही। सुप्रीम कोर्टाचो ज्येष्ठ कायदेतज्ञ हरीश साळवेच्या कायदेशीर सल्ल्याक चडच कळाव जाल्ल्यान सध्या GMOEA आनी बार्जवाल्यांनी घेतिल्ले कायदेशीर सल्ले घेवन सरकार फुडें वता। So we'll put it forward and we'll go ahead if it doesn't come by Friday. तो काही कारणा खातीर बिझी उरलो तो मागीर तेंचो ऍड करतले हे लोक येना फुडें तो धाडटले आमी कित्याक काम सुरू जावं न्ही न्हू। Attorney General has to start the work, so let him start the work with whatever he has in hand. मायनिंग कंपन्यांनी कामगार कपातीक हात घाल्ल्यान आमदार खासदारांचेर सध्या लोकांचो प्रेशर। निलेश काब्राल म्हणटा कंपन्यो कामगारांक काडटा आसत जाल्यार निमाणे लिजांची पावणी सोडून पर्याय उरचो ना। गोंयचो विशय खंय वेगळो म्हूण दिल्ली सिरियस यत्न चल्ल्यात। हांव इतलें रिक्वेस्ट करता हे मायनिंग कंपनी कडेन की लोकांक काडपाचें ना, काडले जाल्यार मागीर तांकां आनी रिन्यू करून कितें फायदो। सो वी आर लुकिंग एट समथींग वेर वी कॅन गिव बॅक द लिजीस टू दीस मायनिंग कंपनीज फॉर सम टायम सो दॅट दे कॅन ऑपरेट। पण हे लक्षांत तेणी दवरून म्हाका दिसता कामदारांक बाकीच्या ऑफिसरांक बी काडपाक जायना अशी हांव विनंती काल केल्ली आसा। आनी सपोज जर तरी चालू दवरले प्रक्रिया काडपाची जाल्यार मागीर आमी आनी लीज रिन्युअल कितें करपाचें तें मागीर ऑप्शनाक करपाचें आमी सजेस्ट करतले। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकी शिलकार, तुकाराम मराठे आनी मयूर नायक। दोनूय लोकसभा सीट मोठ्या मार्जिनान जिखपाची तयारी बीजेपी करता। मायाच्या 3ऱ्या सप्तकात पर्रीकार खंय गोंयांत येवंक शकता म्हूण ताचो रकाद। ताजेर बीजेपीची मांडावळ चल्ल्या। काँग्रेसीन हालीं नेट धरिल्ल्यान काँग्रेसवाल्यांक जाप दिवपाचेर बीजेपीचे ब्रेस्तारचे राज्य कार्यकारिणीचे बसकेत मुद्दो आयलो। अमित शाह 13 मायाक गोंयांत येता। मायकल म्हणटा पार्टी जाग्यार हाडूंक सतीश धोंडाक परत हाडात। बेरेस्तारा बीजेपीची राज्य कार्यकारिणी बसका जाली। मायनिंग, सरकाराचेर काँग्रेसीचे अटॅक आनी उदरगतीचेर वेगवेगळ्या ग्रुपाकडच्यान जावपी विरोधाचेर चर्चा जाली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान न्यूयॉर्क सन राज्य कार्यकारिणीक रकाद धाडला। देवाचे कृपेन आनी सगळ्यांच्या आशिर्वादान आपली बरी सुदारणा जाता। फुडल्या सप्तकात आपणाचेर फुडले वैद्यकीय उपचार जातले। पुराय बरो जावन आपूण मायाच्या 3ऱ्या सप्तकात गोंयांत पावपाक शकता।
2019च्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी करपाक जाय. दोनूय सीट मोठ्या मार्जिनान जिखुया म्हूण पर्रीकाराचो रकाद. काँग्रेस आनी कांय स्वार्थी ग्रुपांच्या राजकारणाक लोकांनी बळी पडचे न्ही म्हूण भाजपान उलो मारला. अमित शाह 13 मायाक गोंयांत येवपाक शकता. ग्राम स्वराज अभियान जे आमी राबयतात, अमित भाई शहाजी हे 13 तारीख गोंयांत येवप अशें टेंटेटिव्ह डेट ठरयल्ली आसा. तेजे येतले ते कंप्लीट केवळ संघटनेच्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चराच्या कामाच्या पाहणी करपाक किंवा ते येतात. त्यामुळे आमी एक व्हडलो बूथ मेळावो हो श्यामा प्रसाद स्टेडियमाचेर करप अशें ठरयल्लें आसा. जे बुथाची जी आमची टिमी आसात ह्या सगळ्या टिमी त्या बुथा वयल्यान 2 व्हिलर बायक घेवन ताका फ्लॅग लावन आपापल्या मतदारसंघांतल्यान येतले. येणारी लोकसभा जी आसा त्या दृश्टीन तो कार्यक्रम आमकां अत्यंत म्हत्वाचो आसा. खरें म्हणजे शोराबुद्दीनाची केस जो जज आयकतालो, जज लोया, त्याचो मिस्टेरियस डेथ जाली अशा पद्दतीचो आणि ताका खरें म्हणजे ताका सगळ्याक रिस्पॉन्सिबल किंवा इम्प्लिकेट करपाचो प्रयत्न आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट अमित भाई शाह हांकां करपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन केलो. तातूंतल्यान एक PIL सुप्रीम कोर्टान फायल केली गेली. सुप्रीम कोर्टान त्यांची जी PIL आसा ती डिसमीस केल्ली आसा. म्हणून आमी मागणी करतात की राहुल गांधी ह्याच्या संबंधान खरें म्हणजे ताणें अमित शाहची जाहीरपणान माफी मागची आणि अल्टिमेटली पॉलिटिकल रिझोल्युशनान सांगलां की गोंया भितर ऑपोजिशन पार्टीज सरकार डिस्टेबिलायज करपा खातीर आसत किंवा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान खरें म्हणजे गोंया भितर एक टेन्शन क्रिएट करपाचो जर प्रयत्न जे वेस्टेड ग्रुप्स करपाक सोदता त्याचो निषेध ही स्टेट एक्झिक्युटिव्ह करता. सरकाराची कामगिरी जाणा जावन विरोधकांक खर जाप दिवपाक जाय. काँग्रेसच्या आरोपांक जाप दिवपाक सत्ताधाऱ्यांनी एकठांय रावपाची गरज विश्वजितान उक्तायली. मंत्री फ्रांसिसान आपले मुद्दे मांडले. विरोधी पक्ष जे आहा ते वचून गव्हर्नराक सांगता की गव्हर्मेंट इल्लिगली डिसिजनां घेता. आयज काँग्रेस पक्षा कडेन खंयचोच मुद्दो ना. विरोधी पक्ष आयज विरोध करपाक म्हणून विरोध करता, पण मायनिंगाचे तांकां प्रश्न विचारल्यार तेंचे कडेन कांयच सोल्युशन ना. मायनिंगाचें सोल्युशन हाडल्यार फक्त भारतीय जनता पक्ष हाडूं शकता. केंद्र सरकार जे भारतीय जनता पक्षाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी जे आहा त्यांच्या माध्यमांतल्यान जे कितें सहकार्य आयज गोंयार हांच्या गावल्लें आसा ते पयलीं केन्नाच गावंक नाशिल्लें. आनी म्हणूनच ह्या पॉलिटिकल रेजोल्युशन उलयतना आमी सगळे कार्यकर्त्यांक सांगलां संघटीत रावन हेका विरोध करपाक. ऑल डिसिजन्स आर टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. वी ओनली एडवाइज and it is a collective decision of 3 parties, BJP, Goa Forward and MGP. ओपोजिशनाक काउंटर करपाचे काय दिवनार कार्यकर्त्यांक कशें काउंटर की आमी विकास जो करतात पळय सगळ्या क्षेत्रांनी, that the state executive should know what are the achievements of this government. Achievements खूप आहा. पक्षातल्या कांय समितींच्या रित्या सुवातीचेर ह्या वेळार पदाधिकारी निवडले. पक्ष ग्रासरूट पावण्यार घटमूट करपाक परत सतीश धोंड जाय म्हूण आमदार मायकल लोबो उलयला. धोंडाक परत धाडचो म्हूण लोबोन बीजेपीच्या गोंय प्रभाऱ्या कडेन विनवणी केल्या. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे आनी चेतन गवस. काँग्रेस विधिमंडळ गटाची ताकतिकेची बसका शुक्रारा आपयल्या. रिजनल प्लान चालीक लावपाचे सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. एके वाटेन बेकारी वाडटा आनी मायनिंग कंपन्यो कामगारांक घरा धाडूंक लागल्यात. सरकाराचे प्रशासन फेल, कामाय बंद ह्या इश्यूंचेर काँग्रेस सरकाराक कॉर्नर करपाची स्ट्रॅटेजी करता. काँग्रेसूय इलेक्शन मुडात. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.